नमस्कार. काल राती एक 8 वरांचेर बॉमाक हांगासर एक अपघात जालो. ह्या अपघातान दोन गाडयो इन्वॉल्व जाल्यो. ते म्हणल्यार एक टेम्पो आनी एक स्कूटर, एक्टिवा स्कूटर. आनी हे दोगी फोंड्या वटेन येताले. जेन्ना बॉमाक खंय तरी पावतकूर जो स्कूटर रायडर आशिल्लो संजोत सुरेश कामत हो रावपी मानसवाडा, आनी त्या टेम्पोचेर फुडल्यान चलतेचेर धडक दिल्ल्या कारणान ताका हेड इंजरी जाली. आनी रोखडोच ताका जेन्ना थंयच्या जीएमसीन शिफ्ट केलो आनी फाटलीचेर 4 वरांचेर कितें ताका मरण आयलें अशें म्हणून कळ्ळां आमकां. आनी त्याच प्रमाणे मार्दोळ पुलीस आहा तेंच्यांनी थंय स्पॉटार वचून पंचनामा करून ज्यो गाडयो आहा त्यो सायडीक केल्ल्यो आसा आनी फुडलो तपास जो तेंचो चालू आसा. संजोत सुरेश कामत हो रावपी मानसवाडा, एज तेजी 48 इयर्स. आनी त्याच प्रमाणे जो ड्रायव्हर आहा ताकाय पुलिसांनी सद्या टेम्पो चलयतालो ताका तेंच्यांनी सद्या तपासा लागून हाडलेलो आसा.